नमस्कार. देव बरी सांज दिवं. आवाज रेडिओ 99.8 FM कोंकणी उलोय लंडन फुलोय. हांव मारियानो लुकास दिनीज, गांव पालोलें, काणकोण, गोंय. पूण सद्याक आसता हांव UK. आयज हांव तुमच्या मुखार एक म्हजी कविता सादर करतां. पूण पयले सुवातेर देव बरें करूं म्हणटा बाब आरजे रॉकवाज, बाय बिहुला वाज आनीक आली बेग. तांणी म्हाका ही एक संदी दिली म्हजी कविता तुमच्या मुखार सादर करूंक. तर आयकात म्हजी कविता. भारत माता. भारत माता. ओ म्हजी भारत माता, माये हांव तुका नमन करतां. दुस्मानांनी जायती सोतायली तुका, आजुनूय तूं फुगासांव भोगता. भारत माता, जायतें तुवें सोंसलें, आपले परजेचें चिंतून काळीज तुजें रोडलें. भुरग्यांक मुक्तीपण मेळोवंक चिंतप व्हडलें, परक्यांनी दीस रात उठून तुका नागडें केलोलें. माये ओचोऱ्यांनी तुका सुटका मेवली, सगळ्यांचे काळजाची आशा भागली. शेंकडे आनी शेंकडे वर्सां रडटाली, आखरेक आजाद जावन तूं खोशयेन बोल्ली. तुजीं जायतीं स्वप्नां आसोन पूत तुजे झुजताले उपाशी रावन, परक्यांनी सगळें वेलें चोरून रोडली तूं आपले परजेचें चिंतून. मुक्ती राज्यांत दिसतात दुश्टांची शाणेपणां, भाव भावांक आनी शेजारी शेजाऱ्यांक वळखना. राजनितीची चल्ल्यांत भ्रश्टाची धाडपणां, भारत मातेक मुक्ती मेळोनूय नागरिकांक न्याय ना. परक्यांनी तुका 200 वर्सां लुटलोली, पूण तुज्याच पुतांनी तुका 1000 पावटी लुटून खायली. देशाक आखरेक स्वतंत्रताय मेवली, तरूय आजुनूय जियेतात गुलामपणाचे सांखळ्यांनी बांदलोली. तरूय आजुनूय जियेतात गुलामपणाचे सांखळ्यांनी बांदलोली. देव बरें करूं. कोंकणी उलोय लंडन फ्लोय.